आमची व्हर्बली कंप्लेंट आयली कुडचड्यार चड मायज रेट काडटा म्हणून आनी ताचे भितर MRP बी कांय ना म्हणून आमी माय कली इन्स्पेक्टर लिगल मेट्रोलॉजी सुपर डिपार्टमेंटा सांगे आमी दोगी वचून रेट मारली आनी ताचे कडल्यान आमी कमीत कमी एक 10 ते 15 to 18,000 आमी माल रिटेल सीज केला. पूण तेजेर रेट नासलेली रेट बी काय ना ताचेर त्या खातीर विदाउट MRP काय मेंडेट आमचे एज पर आमचे PC रुला प्रमाण मेंडेट डिक्लेरेशन आसता कांयच डिक्लेरेशन ना ताचेर ताका लागून आमी सगळी सीज करून हाडला आनी माल आसा सगळो धरून हाडला आनी अरावंड 18,000 आसा. तुमकां फर्दर एक्शन फर्दर आमी तेजे आतां फर्दर तेजे कडेन हें मागतले इनवॉयस बी कॉपी मागून त्याच्यान फर्दर इन्वेस्टिगेशन करून मागीर तेजे आमी एक्शन घेतले. डिक्लेरेशन म्हणजे पयलीं एक नेम एंड एड्रेस आसपा जाय मागीर कॉमन जेनेरीक नेम आसपा जाय मागीर नेट कंटेंट कितले आयटम भितर कितें आहा ते बॉक्सान एज पर PC रूल मागीर मंथ ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग डेट आसपा जाय आनी MRP मेन म्हणजे MRP आसपा जाय ताचेर कांयच ना आमचे 5 डिक्लेरेशन कांयच ना ताचेर. कितली शॉपांची पळय तुमी सद्या आमी हें करीत आयले आनी ते वचून शॉपाचेर आमी स्केल हाडली धरून स्वीट मार्टा वयली ताणें वेरीफायड करून नासली कितें एवरी वेरिफिकेशन वर्सान करपा जाय ती चॅक केली ती एक धरून हाडली आनी दुसरी आनी बाकी आमी आमची ज्वेलरी दुकानां आहा ताचेरूय आमी चॅक करीत आयले तुमी 10-15 शॉपान चॅक करीत मागीर हें सीज केलां.